नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. म्हादय विशीं एनआयओन कसलोच रिपोर्ट दिवना तो फक्त शास्त्रज्ञाचो रिसर्च पेपर एनआयओ कडेन थेट संबंध ना शास्त्रज्ञाचो दावो एनआयओच्या कानार केस टीसीपीचे कलम 17(2) हायकोर्टान कातर लायल्या उपरांत गोंय सरकाराचे सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव पिटिशन हायकोर्टाच्या निकालाक आव्हान डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो मुख्यमंत्र्यान घेतलो रिव्ह्यू पंचायत पालिकांक प्री मॉन्सून कामाक 35,000 ते लाखा मेरेन फंड कालोराचो पावस सुरू गोंयांत 3 दीस ऑरेंज अलर्ट पत्रादेवी एक्सायजान सोरो धरिल्ल्या गाडयेच्या मालकाक व्हॅनिला व्हेंचर्साच्या संचालकाक एक्सायजाची शोकॉज व्हॅनिला व्हेंचर्साक खंय एक्सायजाचे लायसनच ना राहुल गांधी केन्नाच प्रधानमंत्री जावचो ना बरोवन दिता घराणेशाही सोंपली आतंकवाद सोंपोवंक 2027 बीजेपीक परत सत्तेर हाडात मुख्यमंत्र्याचो उलो कला चेतना वळवयन केलो विश्वविक्रम गांव जालो जाणटो नाटकाचे एका दिसांत 7 प्रयोग महाराष्ट्राच्या नाटकाचो 6 प्रयोगांचो विक्रम मोडलो म्हादय विशीं एनआयओन कसलोच रिपोर्ट दिल्लो ना तो खंय रिसर्च पेपर एनआयओचे शास्त्रज्ञ सांगतात तिगांतलो एकलोय कॅमेरार येवंक तयार ना सुत्रां सांगता ते प्रमाण हे शास्त्रज्ञ खंय म्हादयचेर पीएचडी करतात सोद निबंध मिडियान लीक केल्ल्यान तांचें आंगलट आयलां एनआयओच्या ह्या निबंधा विशीं कानार केस म्हादय एक्टिविस्टांक हातूंत कारस्थानाचो वास येता म्हादय संदर्भात एनआयओन 2024 रिपोर्ट केल्लो म्हादयचे उदक कर्नाटकांत वळयल्यार गोंयचेर तसो परिणाम जावचो ना म्हूण एनआयओन रिपोर्ट केल्लो ह्या रिपोर्टा उपरांत गोंयभर बोवाळ जालो विरोधकांनी सरकाराचेर फार काडलो रिपोर्टाचो सुप्रीम कोर्टात आशिल्ल्या केसीचेर परिणाम जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो आतां ह्या बोवाळा उपरांत एनआयओची स्पश्टीकरण येता म्हादय संदर्भात एनआयओन अहवाल दिवंक ना तो फक्त रिसर्च पेपर म्हूण एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी म्हायती दिल्या ऑन कॅमेरा येवंक खंय तयार ना सुत्रां सांगता ते प्रमाण शास्त्रज्ञ खंय म्हादयचेर पीएचडी करतात जेन्ना एनआयओ सारख्या प्रतिश्ठीत संस्थेन काम करपी एक शास्त्रज्ञ ताका स्वप्न पडटा आनी तो बरयता शोध निबंध आनी शोध निबंध बरोवपा खातीर विशय निवडटा अहवालान 14 ऑगस्ट 2018 दिसा जो अंतीम निकाल दिल्लो आसा हो अंतीम निकाल जो आसा गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी आपणाक मान्य ना म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान आपली याचिका दाखल केलेली आसा तेचेर सुनावणी अंतीम अजून जावंक ना ह्या विशयाचेर अजून सविस्तर चर्चा जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालया भितर जावंक ना अशें आसतना ह्या विशयाचेर हो शोध निबंध प्रकाशीत जाता तेचे वयल्यान कळटा की गोंयान गोंयच्या अस्तित्वा आड वावुरपी ज्यो शक्ती आसा त्यो ह्या सगळ्या शोध निबंधाच्या प्रक्रिये फाटल्यान आसा काय कितें हाचो आमकां संशय येता सरकारान अश्यो ज्यो शक्ती आसा त्या शक्ती विरुद्ध जर कडक पावलां घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी आमच्या गोंयान रावन गोंयान जे भायले लोक रावतात आनी ह्या राज्याच्या अस्तित्वा विरुद्ध जे सातत्यान प्रयत्न करता तांकां खंय तरी खतपाणी घातल्याचें स्पश्ट जातालें ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट टीसीपीचे कलम 17(2) साल्वार करूंक सरकाराची धडपड कलमाक हायकोर्टान कातर लायल्या उपरांत आतां गोंय सरकाराची सुप्रीम कोर्टांत एसएलपी 13 मार्चाक हायकोर्टान 17(2) कलमाचे रुल्स आनी रेग्युलेशन रीड डावन केल्ले ते प्रमाण केस टू केस झोन बदलूंक परवानग्यो दिवंक बंदी घाल्ली
हायकोर्टाच्या निकालाक सरकाराचें सुप्रीम कोर्टांत आव्हान. पावसाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान डिझास्टर मॅनेजमेंटाची बसका घेतली. प्री मान्सून कामां करूंक पंचायतींक 35 ते 60 हजारां मेरेन कॅटेगरी प्रमाण फंड, पालिकेक दरेकी लाखभराचो फंड दिला. नोडल अधिकारी नेमतले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. पोरने बिल्डिंगाचो PWD खंय रिव्ह्यू घेता. तेवटेन गोंयांत फुडले 3 दीस ऑरेंज अलर्ट. प्री मान्सून कामांचो रिव्ह्यू घेवपाक मुख्यमंत्र्यान डिझास्टर मॅनेजमेंटाची बसका घेतली. आपतकालीन वेळार 112 नंबरार कॉल करूं येता म्हण मुख्यमंत्र्याची माहिती. पंचायत पालिकांक कामां पुराय करपाक फंडय दिला. स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग आज हांवें चॅर केली. वायस चेअरमॅन रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर मोन्सरात हे त्या मिटिंगेक प्रेझेंट आशिल्ले. प्रिपेर्डनेस प्लॅन हो आमच्या समोर दवरलो आनी तांच्यांनी पुराय मान्सून प्रिपेर्डनेसा खातीर कितें कितें करपाक जाय ताचे सगळें आनी जतनाय जी कितें कितें घेतलें ती सगळ्यांच्या मुखार दवरली. ताच्या खातीर पंचायतीक एलोकेशन ऑफ द फंड्स 25,000 पासून 35,000 पर्यंत आनी 1 लाखापासून 5 लाख रुपया पर्यंत हे म्युनिसिपालिटीकूय दिले. ताची तेंच्यांनी प्रिपेर्डनेसचें काम करचें. हाज्या भायर आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा खातीर एडिशनल फंड्स ऑफ द 5 लाख रुपीज दिला. तो प्रिपेर्डनेसा खातीर तांच्यांनी तें काम करचें. आमचे दोनूय नंबर्स जे आसा पळय बोथ द कलेक्टर्स वेगवेगळ्यो कंप्लेन्स रिसीव करपाक तत्पर आसतले. आमचे एवरी डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस जे ऑलवेज 24/7 हे वर्किंग आसता. डिझास्टर मॅनेजमेंट सेंटर्स प्रिपेर्डनेसा खातीर ही सेंटर्स सगळ्या जाग्यांचेर ऑपरेटीव आसात. मोबायला वयल्यान डायल करता आसतना 0832 आनी 112 हो नंबर डायल करात. तांच्यांनी दिल्ले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करात. एनी एमर्जन्सीक हो नंबर जो आसा पळय तो चालू आसा आनी तो नंबर लागता. मजगतीं गोंय वेधशाळेन फुडले 3 दीस गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला. ताच्या उपरांत 3 दीस येलो अलर्ट. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. पत्रादेवी एक्सायजान सोरो धरिल्ल्या गाडयेच्या मालकाक शोकॉज काडल्या. सोरो पिळण व्हॅनिला व्हेंचर्साक वतालो. त्या कंपनीच्या डायरेक्टराकय शोकॉज केल्या. व्हॅनिला व्हेंचर्साक खंय एक्सायजाचें लायसनूय नाशिल्लें. आपले कस्टम बाउंडेड वेअरहाऊस म्हूण संचालक जितेंद्र मांद्रेकार दावो करता. मात प्रवार करतलो जाल्यार खंय डॉक्युमेंट ना. पत्रादेवी चॅकपोस्टार धरिल्ल्या सोऱ्याचे 700 कार्टन कोणाचे काय म्हूण प्रस्न आजूय आसात. आतां एक्सायजान सोरो ट्रान्सपोर्ट करपी गाडयेच्या मालकाक खंय शोकॉज नोटीस काडल्या. सोरो पिळारणा व्हॅनिला व्हेंचर्साक वतालो. त्या कंपनीच्या संचालकांकूय शोकॉज नोटीस काडल्या म्हूण सुत्रांची माहिती. व्हॅनिला व्हेंचर्साक खंय एक्सायजाचें लायसन्सूच नाशिल्लें. आपलो वेअरहाऊस कस्टम बाउंडेड म्हूण कंपनीचो संचालक जितेंद्र मांद्रेकारान दावो केल्लो. मात ताका लायसन्सूच नाशिल्ल्यान आनीक प्रस्नचिन्हां उप्रासल्यात. हरियाणाचो सप्लायर डिस्कवरी बिवरेजाकूय नोटीस काडून एक्सायजान स्पश्टीकरण मागला. मांद्रेकाराक त्या विदेशी ब्रँडाचो सोरो विकपाचो अधिकारूय नाशिल्लो. ताच्या कडेन एक्सायजाचें लायसनूय ना. जाल्यार सोरो कोणाचो, हाडिल्लो कोणें, वतालो खंय, ताचो सेल पॉयंट खंय अशे प्रस्न उप्रासतात. कस्टम बाउंडेड वेअरहाऊस फक्त खंय सांकवाळे आसा अशें ऑल गोवा लिकर ट्रेड असोसिएशनाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकान आदीं स्पश्ट केल्लें. पिळर्णाची सुत्रां कोणा मेरेन पावतात ताचेर सगळ्यांच्योच नजरो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. राहुल गांधी केन्नाच प्रधानमंत्री जावचो ना बरोवन दिता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. BJPन खंय घराणेशाही ना केली. सर्वसामान्याक सत्तेर बसोवपी BJP एकमेव पक्ष. पेडणे कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक मुख्यमंत्री उलयलो. आतंकवाद सोंपोवंक 2027 खंय BJPक परत सत्तेर हाडात मुख्यमंत्र्याचो उलो. राहुल गांधी केन्नाच प्रधानमंत्री जावचो ना हांव बरोवन दिता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. भाजपान घराणेशाही नश्ट केल्या मुख्यमंत्री सांगता. स्वतंत्र जावचे 75 वर्सांत ही देशाची परिस्थिती आसा कित्याक हाका जबाबदार काँग्रेस आसा. पयलो प्रधानमंत्री कोण जालो जवाहरलाल नेहरू जालो. दुसरो कोण जालो, मागीर कोण जाली, इंदिरा गांधी जाली. ती तेजी कोण चोडू. ताच्या उपरांत प्रधानमंत्री कोण जालो, राजीव गांधी जालो. म्हणजे आमी मात्र थोड्या वेळार लोकांक दितात थोडे टायम बी मातसो तूं जावं मागीर आपूण जाता बी म्हणून आमी लोकांक राजीव गांधी तो जाता कोण, कोणाचो, म्हणजे नेहरूचो कोण, नेहरूचो नातू जालो. बरोबर काय ना. त्याच्या उपरांत कोण जालो, खूब जाण जाले. मदीं एकटो दुसरो 10 जाण जाले. ते सगळे कोणी बसयल्ले, काँग्रेसीनूच बसयल्ले. तुम्ही पळयले
आजो जालो मागे तेजे चली जाले मागे तेजो नातू जालो तेज्या उपरांत तेजी पोर्तुगालाची मुखवटे जाले आता कोण वाट पळयता कोण तो केन्नाच जावचो ना बरोबर दवरात कदापि जावपाचो ना दहशतवाद सोपोवंक 2027 भाजपाक सत्तेर हाडात मुख्यमंत्र्याचो कार्यकर्त्यांक उलो. आणि त्या खातीर परत एकदा जेन्ना 26 भावांक आमच्या मारले त्या हातीलेक्यांनी तांकां धडो शिकोवपाची गरज आशिल्ली आनी ती धडो माननीय नरेंद्र मोदीजी ऑपरेशन सिंदूर ह्या निमित्तान केलो ही देशाची ताकद आसा. आणि हे दाखयता आसतना सुद्धा माननीय मोदीजी सांगले ही लढाई खंयच्या धर्मा विरोधात ना, ही लढाई खंयच्या देशाच्या विरोधात ना, आम्ही पाकिस्तानच्या विरोधात लढाना, आम्ही अतिरेक्याच्या विरोधात लढता. आमकां जर राज्य जाय, आमकां जर आमची सत्ता जाय तर कित्याक देशाच्यो सीमा घट करपा खातीर, त्या आतंकवादाचो नश्ट करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वळवयच्या कला चेतना संस्थेचो संवसारीक विक्रम. गांव जाला जाणटो नाटकाचे एकाच दिसा फाटोफाट 7 प्रयोग. फोंडेच्या राजीव कला मंदिरांत सकाळी 7:30 प्रयोग सुरू जालो. निमाणो प्रयोग राती 12:30 सोंपलो. वळवयच्या कला चेतना संस्थेन विश्वविक्रम केला. गांव जाला जाणटो नाटकाचे एका दिसा फाटोफाट 7 प्रयोग करून विक्रम केला. त्यांनी मॉर्निंग 7:30 to 12:30 इव्हिनिंग म्हणजे नाईटपर्यंतचे हे सलगरित्या 7 शो त्यांनी एका दिवसात 7 शोज एकाच ठिकाणी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की एकाच टीमद्वारे ते सादर करण्यात आलेले आहे. आणि ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे कारण का असा रेकॉर्ड हा पूर्णपणे ग्लोबली म्हणजे जगातला हा फर्स्ट रेकॉर्ड आहे बाय हू कॅन ग्रुप. कारण का जेव्हा आम्ही याचं R&D केलेलं म्हणजे जेव्हा आमच्याकडे ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत आम्ही त्याच्यावर R&D केली. R&D पूर्णपणे नॉट ओन्ली फॉर नॅशनल इंटरनॅशनल R&D चालते. आणि त्या R&Dमध्ये हे झालेले त्या रिपोर्ट्समध्ये आलेले आहेत की आत्तापर्यंत कोकणी ड्रामा हा पूर्णपणे जो व्यावसायिक ड्रामा आहे हा आत्तापर्यंत 7 शोजमध्ये नाही झालेला आहे. मराठी रंगभूमी किंवा अदर आपले वर्ल्ड थिएटर्समध्ये खूप काही रेकॉर्ड्स झालेले आहेत पण 7 शो कंटिन्युअसली सादर करण्यात आलेला रेकॉर्ड हा पहिलाच रेकॉर्ड आहे जो कला चेतना वळवय याच्या गावचा जाणतो यांनी हा विश्वविक्रम सादर केलेला आहे. आम्ही 1 मिनिट सुद्धा फाटी फुडें जायनासतना टायम टू टायम म्हणजे 2 वरांच्या 2 वरां बंद करून अर्ध्या वराचो गॅप घेवन परत कंटिन्यू करून इतले काटेकोरपणे ते पळोवन ते हार्डली म्हणजे सेकंदाचो फरक आसतलो पूण 1 मिनिट सुद्धा फरक जालो ना. हें हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या टिमीचेर आनी ऑनकोर एक्सपिरियन्स जी इव्हेंट मॅनेजमेंटांनी हो प्रस्थापीत केलो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवात शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शन. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मावळ्यांनी वापरिल्ले शस्त्रांचे दर्शन. छत्रपती संभाजी महाराजाक बांदून दवरिल्लो साखळदंडी प्रदर्शनात. शिवकालीन शस्त्रां युद्ध सामग्री पळोवंक लोकांची घे गर्दी. रिस्पॉन्स पळोवन प्रदर्शन 22 मे मेरेन उक्तें दवरलां. नमस्कार. युवकार निश्चयाचं महामेरू, बहुतेजनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी अशी ओळख छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजी महाराजांची केली जाता. खंय म्हणल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज हांचें गोंया बद्दलचें योगदान अतुलनीय आहा हें सगळ्यांक खबर आसा. आज सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाच्या कार्यावळीच्या निमतान हांगा एक एक्झिबिशन भरलां आनी तें एक्झिबिशन अशें की छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराजांची जी वापरिल्ली शस्त्रां आसा, जे वापरिल्ल्यो वस्तू आसा तांचें हांगा एक्झिबिशन भरलां तें आमी आयज पळयतले. प्रुडंटाची टीम आयज शंखनाद महोत्सवाक आयल्या आनी त्या सगळ्या फाटभुंयेचेर
जे हांगा कितें कितें आसात, जी शस्त्रां आसात, जी सामुग्री आसात, तांचें दर्शन आमी करतले, तांचें महत्व आमी समजून घेतलें, नेमकें तें कितें तें आमी जाणून घेतलें. चला आमी ह्या शंकरात महोत्सवातल्या ह्या शस्त्र सामुग्रीच्या प्रदर्शनात. या सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सवमध्ये आपण इथे शिवकालीन ऐतिहासिक शस्त्रास्त्र प्रदर्शन लावलेलं आहे. मी चिंचवड पुणे इथून आलेलो आहे आणि ऐतिहासिक शिवकालीन शस्त्रास्त्रामध्ये जवळजवळ 300 वर्षापासून तर साधारण 150-200 अलीकडच्या कालखंडातील जे मध्ययुगीन कालखंड म्हणतो या कालखंडातील सगळीच शस्त्रे या प्रदर्शनामध्ये लावण्यात आलेली आहे. विशेषतः जी महाराजांनी वापरलेली काही शस्त्र होती ती पण या प्रदर्शनामध्ये कुठल्या पद्धतीने वाघनखं होती, कुठल्या पद्धतीने त्यांच्या मराठा धोप तलवार होत्या, अशी त्यांची शस्त्रांचं आपण दक्षिणेकडची उत्तरेकडची अशी विविध शस्त्र या प्रदर्शनामध्ये. हे आपण आता बघतोय त्या राजस्थानी महिलांच्या कट्ट्या आहेत. शस्त्र हे योद्ध्याच्या हाताच्या मापावर, त्याच्या उंचीवर आणि त्याच्या वजनावर बनवलं जायचं. योद्ध्याचं वजन जितकं असेल तितकं त्याच्यापेक्षा कमी वजनाचं शस्त्र असायचं. सगळे शस्त्र हे 1.5 किलोच्या आत असायचे. 65 किलो 75 किलो जे आता आपल्याला ऐकायला मिळतं असे कोणतेही शस्त्र आज तागायत युद्धामध्ये खेळले जायचे नसायचे. हे शस्त्र असायचे पण हे दान म्हणून देवाला दिले जायचे. हे जे संभाजी महाराज अंगावरती साखळदंड होते, या साखळदंडाचं दर्शन यासाठी घ्यायचं की संभाजी महाराजांचा या साखळदंडाला स्पर्श झालेला आहे. संभाजी महाराजांचे रक्त या साखळदंडावरती सांडलेले, त्यामुळे साखळदंडाचं आपण दर्शन घेतलं पाहिजे. आणि दुसऱ्या बाजूने बघितलं तर ह्याच साखळदंडामुळे आपले संभाजी महाराज काहीच झालेले आहे. ही दुसरी बाजू. जर फक्त दर्शन कायसाठी घ्यायचं, संभाजी महाराज स्पर्श झाले, त्यांचे जे शौर्य आहे ते आपल्या अंगात यावं, त्याची एक आपल्याला अनुभूती यावा म्हणून आपण त्याचं दर्शन घेतलं पाहिजे. दनपारा बस्तोड्या अपघातात 21 वर्सांचो करासवाड्यावेलो साईराज मोरजकर म्हणटा तो भुरगो गेलो. साईराजाचो 2 व्हिलरी वेलो कंट्रोल गेल्ल्यान सेल्फ एक्सिडेंट. अपघातात गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान GMCत धाडिल्लो. थंय उपचार घेतना खंय तो सोंपला. पुलीस फुडलो चवकशी करतात. बस्तोड हांगासर एक सेल्फ एक्सिडेंट जालें आनी सेल्फ एक्सिडेंटान 2 व्हिलर चलोवपी साईराज मोरजकर करासवाड्यार आपलो भुरगो यांनी सेल्फ एक्सिडेंट 2 व्हिलरी वेलो कंट्रोल केलो आनी सायडीक फुटपाथीचेर वचून गाडी मारली त्याने आनी सिरियसली इंजर्ड जाले. लोकल लोकांनी मागीर 108 दाखयली आनी तितून ताका सिरियस जाल्ल्या कारणान ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतसून तिथे तकलेक बी मार बसलो आनी त्या सिरियस जावन ताका GMCन शिफ्ट केलो. GMCन थंय ट्रिटमेंट चालू आसतना ताका मरण येयलें. डॉक्टरान ताका घोशीत केलो. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करतात. त्या खातीर म्हापसा सांगता. दर वर्स गिमात सांगेचो धरणांतलो कुर्डी गांव पळोवंक कितलोसोच लोक आनी ट्युरिस्ट वतात. मात बरोबर वेल्ल्यो बाटल्यो प्लास्टीक थंयच वडून वाठार घाण करून येतात. अंदूय तीच गत. चिप्सांची रिकामी पाकिटां, उदकाच्यो रिकाम्यो बाटल्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, धरणाचे नितळ सुवातेर ट्युरिस्टांची बुरशेपणां. नमस्कार आणि येवकार तुमकां. तुम्ही हांगा आतां गार्बेज पळयल्या ती लोकांनी येवन विजीट केल्ल्या लोकांनी हांगा उडयल्ली आसा. तीच गार्बेज उदकानूय मिक्स जाता आणि ते आमी पिवपाचें उदक हे लक्षात घेवंक जाय लोकांनी. आणि हांगा बऱ्या लोकांनी बोर्डय मारला जो बोर्ड दाखयता खंय उडोवप न्ही म्हणून. आणि पूण हांगा इतले हे आसा, सोऱ्याची बॉटल आसा, प्लास्टीक आसात आणि कसली कसली उदकाची बॉटल हे कृपया करून उडोवचे न्ही. हांव सगूण गावडे, प्रुडंट मिडिया खातीर. कुचेली कोमुंदादीची जमीन रवींद्र भवनाक दिवपाचो आयतारचे बसकेंत थाराव जाला. 36,000 स्क्वेअर मीटर जमीन दिवपाची थारल्या म्हणून कोमुंदाद एटर्नी मायकल कारास्को उलयला. आमी 3 वर्सां जालीं खंय तयार आशिल्ले. कला संस्कृती खात्यान खंय कळाव केलो. कुचेली कम्युनिदादीची 36,000 स्क्वेअर मीटर जमीन रवींद्र भवना खातीर दिवपाचो निर्णय आयतारा जाल्ले कम्युनिदादीचे बसकेंत जाला. मिटिंगेन डिसायड केलं की आम्ही जागो रवींद्र भवनान दिवपाचो आणि लँड एक्विजिशन करपाचें गव्हर्मेंटान आणि आमी लँड एक्विजिशन एक्सेप्ट करून जागो तांकां दिवपाक केला. कोरम जालो आमचो 25 कोरम 27 घातला आमी. हे प्रॉब्लमान कितें जालें, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान मातशें नेटान करूंक ना तें. तेणें मातशें स्लो दवरलें तें, ताका लागून तें प्रॉब्लम जालें तें.
आमी केन्नाच्यान रेडी आसले, गेल्या 3 वर्सां जालीं आमी रेडी आसलेले, पण तेणी कांय केलें ना. आतां प्रोसिजर स्टार्ट केला तेणी, म्हणजे आमी फर्स्ट स्टेप आतां आमी क्रॉस केला की जनरल बॉडी रेजोल्युशन घेवन ताका आतां दिवपाक केला आमी ते. सो ते घेवन ते फुडें हें करतले, कारवाय करतले. 36,000 स्क्वेअर मिटर जागो धाडटलो. जाल्यार हे विशीं म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुजान प्रतिक्रिया दीत हो निर्णय आमचे खातीर एक बरें पावल अशें म्हटलां. Ravindra Bhavan, yesterday's AGM took place in Kucheli Comunidad. They have in principle approved, they have consented to agreeing to whatever terms and conditions the government puts to allocate that particular piece of land for the Ravindra Bhavan in Mapsa. So that is a good step forward for us. Every decision of the Comunidad has to go through the annual general body meeting, and that meeting has taken place yesterday. I got the news that everything has gone well. So let us hope for how we can proceed further to ensure that we can get everything done as soon as. Next step is that consent extracts of that meeting has to go to the Department of, it has to go to the administrator, and from administrator it will move to the Art and Culture Department. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. दर्याचें उदक एकसारकें वाडटा, बाणावले नुस्तेमारांक बोटी दवरूंक सुवात ना. खाजगी जाग्यार बोटी दवरच्यो पडटात, नुस्तेमार पेले सांगतात. बोटी प्रायवेट सुवातीर दवरतात म्हूण खंय कोणे तरी नुस्तेमारी खात्याक कागाळ केली. खात्यान बोटी काडूंक लेटर काडलां. बोटी दवरूंक नुस्तेमार आतां सरकारा कडेन सुवात मागतात. दर्या दिसान दीस वाडटा. आतां उदक वयर मेरेन येवपाक लागिल्ल्यान आदी दवरताले त्या सुवातेर आतां बोटी दवरपाक मेळनात म्हूण बाणावलेचे नुस्तेकार सांगतात. तांच्यांनी खंय खाजगी जाग्यार बोटी दवरिल्ल्यो. त्या जमीन धनियान नुस्तेमारी खात्याक कागाळ केली. आतां त्यो बोटी काडच्यो म्हूण नुस्तेमारी खात्यान लेटर काडला. सरकारान नुस्तेकारांक बोटी दवरपाक जागो दिवचो म्हूण नुस्तेकारांची मागणी. बाणावलेचे नुस्तेकार फिशरीज खात्यात पावले. पाती मुट्ट्यो 9.9 धाकटो मोटर लावन आमगे ट्रेडिशनल हार्याल्यो पाती आहाय त्यो आमी पाक केलो म्हूण आमकां फिशरी डिपार्टमेंटान नोटीस धाडला ह्यो बोट्यो काडच्यो म्हूण. आनी ह्यो बोटी आमी खूंय पाक केल्याय. जो जागो आमी गव्हर्मेंटाको मागताय तो 50 आनी 2000 कितें आहा तो तितूलो खाली आमी 5000 मागताय आमगे बोट्यो पाक करपा जाय म्हूण. त्यो बोटी वयर दवरूंक पडटाय कित्याक आनी 10 दीस हलो आहाय बाबा. मायाचे 31 दुखून आमकां दोयऱ्या वचपाक लास्ट डे आसता, तेन्ना आमकां त्यो बिचीचेर दवरूंक जातात. ह्यो बोटी आमी घराको व्हरपा ना, एकल्याक 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर घरा. सो ट्रेडिशनल फिशरमॅन दोयऱ्या कळे दोताले बोट्यो, पूण आतां दोयरो वयर येवन तो गव्हर्मेंटा जागा आसा तो बंद काबार जालो. आतां नेक्स्ट डोर इज प्रायवेट प्रॉपर्टी. आमी प्रायवेट प्रॉपर्टी दवरपा लोक आतां दिना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मडगांव पालिकेची कोयर एकठांय करपाची गाडी लिकेज मोडांत. ट्रकान एकठांय केल्ले ओले कोयराची घाण रस्त्यार गळटा. वाठारांत वास मारता. दुयेंस पातळत म्हूण भंय. रस्त्यावेले घाणीक लागून पावसाळ्यांत रस्त्यार गाडयो निसरपाची रिस्क. एक वटेन पावस तेंकलो जाल्यार दुसरे वटेन मडगांव पालिकेच्या वेवस्थापनाचेर प्रस्नचिन्ह. फाटलीं कितलींशींच वर्सां मडगांव सिटीन कोयराचो प्रस्न सुटना. रस्त्यार पालिकेच्याच गाडयेंतल्यान ओल्या कोयराचें बुरशें उदक गळटना दिसलें. कोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे अशें आसा जेन्ना खंयचोय गार्बेज ओलो जावं सुको जावं तेन्ना पीक करप जी आसता स्टायल हांगाच्यान पीक करून ते ट्रिटमेंट प्लांटाचेर वचप परत खंय तरी लिकेज जावपाक जायना वो पडोवंक जायना. म्हणजे फाटल्यान पळोवपाक शकता जे लिचड आसा ते ओल्या गार्बेजीचे ते रस्त्यार कशे पडला ताका लागून जायती मोटरसायकली टू व्हिलर चलोवपी कोण आहा ते स्लीप जावन पडटात. फाटल्या दिसांनी पावस पडिल्लो गेल्या फाटी 4-5 दिसां पयलीं आनी ते कितलेशे मोटरसायकलवाले पडिल्ले ते सगळ्यार थंय गाडी भितर काडटात त्याच जाग्यार ते खंय जावपाक शकता. हे पळयात आतां कशी लिकेज जाता ती फाटल्यान. हांव सगूण गावडी स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान. हे न्यूज बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.